एकला छलो करून 26 सीट हाडूंक सोदतले बीजेपीक सध्या 4 मतदारसंघाचो मोठो ताप जाला. तातले एक सिटींग एमएलए सभापतीचो. काणकोण कशे तरी एकदाचे निस्तारले. इलेक्शनाक म्हयनोय उरिल्लो ना आनी बीजेपीच्या कांय मतदारसंघांनी आजून उमेदवारांचे कोफुसांव सुटना. सोमारा कोर कमिटीचे बसकेन मतदारसंघाचेर चर्चा जाली. मात दोनूच उमेदवार क्लियर जावंक पावले. 21 पयलींच क्लियर जाल्यात. उरिल्ली 15 नांवां दिल्ली गेल्यात ती ही: पेडणे राजेंद्र आल्लेकर, सांधांद्रे रामराव वाघ, मडगांव भाई नायक, परवरे गुरू पावसकार, काणकोणा विजय पै खोत, सावड्डे गणेश गांवकर, परये विश्वजीत कृराणे, वाळपय सत्यविजय नाईक, मडकय प्रदीप शेट, केपे प्रकाश वेळीप, कुमारजुव्या पांडुरंग मडकयकर, मये अनंत शेट आनी प्रवीण झांटये, सांताक्रूज हेमंत गोलतकर आनी गिरीश उसकयकार, फोंडे संदीप खांडेपारकार आनी सुनील देसाय आनी प्रियोळ विश्वास सतरकर आनी संदीप निगळे. सोमारा स्टेट इलेक्शन कमिटीन लिस्ट क्लियर केले. मया बीजेपीक उमेदवार थारप सोंपें ना. 3 राऊंड चर्चा जावन सुद्धा उमेदवाराचेर एक मत जायना. मये खातीर अनंत शेट आनी प्रवीण झांटये मदीं रेस चल्ल्या. अनंत शेटाच्या कार्यकर्त्यांनी सध्याच्या आमदाराकच तिकेट दिवची म्हूण नेट धरला. दोनूय नांवां निमणे दिल्ली धाडपाचे थारले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.